वी आर व्हेरी सिरियस अबाउट स्टॉपिंग दीस इन तालिगांव. तू एक गजाल जेन्ना मान्य करता की कलंगूट क्रॅकडाऊन जातकीर ताळगांव पावतो म्हणून. हय बरोबर. अशेंच चल्लां सद्याचे ट्रेंड्स तरी तशें दाखयता. ते तुगेले येता आनी ताळगांव तुगेले बसतान बसयता. थंय तुका दिसता पॉलिटिकल पॅटर्नेज आसा. आणि थंय तूं आसतना ती पॉलिटिकल पॅटर्नेज चलता कशी. पॉलिटिकल पॅटर्नेज पळय जी हांव म्हणटा ती जे पॉलिटिशियन्स आसात ताळगांवचे, आय थिंक द पीपल हू आर रुलींग CCP एंड ताळगांव पंचायत आर सपोर्टींग देम. कित्याक फाटल्या क्रॅकडावनानूच तुमी पळयला. 2 एग्जांपल्स हांव तुमकां अशीं दिता. एक आमचे हांगा ते हॉटेल विवा गोवा म्हणून थंय ते डान्स बार प्रकरण आयलें. तो UPचो MLA ताका धरलो. कोणेच प्रेसान एक रिपोर्ट करूं ना की मेयराच्या वॉर्डान हें कशें चालू आशिल्लें. एवरी वन इज सेइंग CMच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना CCPचो मेयर ताज्या वॉर्डान हे डान्स बार चालू आसा, हाव ही डिड एक्ट. दुसरें आतां लिझे मसाज पार्लरान एक एक्स पंचाक धरला. अशें इन्फॉर्मेशन आशिल्लें की तो त्याच मनशांक सकाळचो कितें कितें दुसरे एरियाज दाखयतालो. म्हणजे मे बी टू ओपन सम मोर पार्लर्स इन तालिगांव. आनी सांजचो मागीर तो थंय सापडलो. दीस वॉज वॉट लोकल्स आर टॉकिंग ओवर देर. आनी अशें जर जायत जाल्यार हाजे वयल्यान क्लियर एक येता CCP कोणाच्या हातान आसा ती तुमकां खबर आहा, पंचायतूय कोणाच्या हातान ती खबर आहा. खरें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय ह्या केसीन. जी लिझे पळय जो आतां हें जालां हाजेर प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय, हाजेर रूट्स फायंड आउट करपाक जाय. आनी एक तुमकां एग्जांपल दितलो म्हणजे आनी एक सांतिनेज वाठारान आनी एक पार्लर आसा. तातूंत ताळगांवची एक्झिस्टींग पंच आसा तिजो चलो स्वता पार्टनर आहा. हाजें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. चल्ल्या काय ना. आवडा एक गजाल सांग. ही इज मेकिंग सम सिरियस एलिगेशन. आनी ताणें एक इम्पॉर्टंट मुद्दो काडला तो म्हळ्यार ही एक रेड जाली की द कंप्लीट नेक्सस ब्रेकडावन करपा खातीर यू नीड टू गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लेम. हे जेन्ना अशी रेड्स जातात, डू वी रियली गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लेम ऑर आमी तांकां रेस्क्यू केली, रिहॅबिलिटेशनाक धाडली, केस काबार. अशी परिस्थिती भितर आमची इन्व्हेस्टिगेशन जाता. आनी जोसेफ आप सांगता तशें एकदां मागीर रेड जातकीर तो दुसरे कडेन वता आनी कितें तरी नांव घेता, तिसरी कडेन वता आनी तिसरी नांव घेता. इज दॅट द पॅटर्न ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन वी आर फॉलोइंग. बरोबर. आनीक जशें जोसेफ बाबान सांगलां ताणीं बी धाडल्या तेन्ना हांव रेडीन आशिल्लीं त्या. ताणीं विटनेस धाडल्या तेन्ना हांव आशिल्लीं. सो आय कॅन से दॅट ही हॅज डन दॅट. पूण कितें आसा, जर धरलें मसाज पार्लर रेड केलो न्ही, पिंप्स आसा तांकां धरपा जाय. हांगा एजंट्स म्हणून आसतात ते मसाज करपा हाडटा ते लोकांक, तांकां एक कट वता, तांकां धरपा जाय. मसाज पार्लर ओनर पळय आसा ज्यांनी प्रेमिसीस लेट केल्या ताका धरपा जाय. मसाज पार्लर चलयत ताका धरपा जाय. आनी हे जर सगळे अरेस्ट जावन ते मसाज पार्लर प्रेमिसीस डिक्लेरिंग इट एज अ ब्रॉथेल अंडर द ITPA, declare it as a brothel and close it down forever till he can prove that it was not a brothel. तोपर्यंत जर ते बंद झाले, समाजान मेसेज वतली की ही घटना पळय करता आमी ती चलची ना. बट तुम्ही एक गजाल हाडा मान्य करतात ती म्हळ्यार इन्व्हेस्टिगेशन करतना वी डू नॉट गो टू द रूट ऑफ द नेक्सस. वी डू नॉट गो टू द रूट ऑफ द नेक्सस. वचच ना. तेच एग्री जात तुजे प्रमोद बाब. तेच वचप कित्याक जायना. दॅट इज माय क्वेश्चन. पळय लॉ इज वीक, लेट अस एक्सेप्ट दॅट. नाव लॉ जो आसा तो डेफिनेटली हाजेर कितें ना कितें पॉलिसीज काडपाक जाय, अमेंडमेंट जावपाक जाय, रूट काडपाक जाय. जशें मॅडमान म्हणलां तशें ती प्रिमायसीस सील करून उडोवंक जाय. मागीर लोकांक एक मेसेज वतली की आपली प्रिमायसीस जेन्ना आमी कसल्या धंद्याक दितली, वी शूड एन्श्युअर दॅट की थंय कितें बरें चल्लां. प्रिमायसीस सील करूंक जाय टिल दॅट केस इज नॉट. ओनर्स प्रेमिस ओनराचेर आसा. तुम्ही म्हणटात की जो मनीस ती गजाल करपाक आपले प्रिमायसीस दिता ताका जर धरलो जाल्यार चडशे प्रश्न सुट्टाले. चडसो तो गोंयकार आसा. गोंयकारच आसता. तो गोंयकार आसता. तो काय कोण भायला नाही. आणि दुसऱ्या ऑर्डा बायन आनी एक म्हणलें एजंट्स आसता. आज जसो टुरिस्ट गोंयान येता ताणें फक्त टॅक्सीवाल्याक एक मातसो हिंट दिलो, टॅक्सीवालोच ताका व्हरता. अशें न्यूज येता की ते कितें 1000-2000 कितें चार्ज करता, 500-500 रुपया तांकां कमिशन मेळटा. तांकां मेळटा. सी दत्ताप्रसाद तूं सांगताय ते सारकें. कित्याक जाणा तूं आतां हे टॅक्सी ड्रायव्हर कोण ते आमी गोंयकार, प्रमायसीस दिता आमी गोंयकार, आनी जो तरी हे कोण एजंट्स आसात तांकां एकोमोडेशन दिता ते आमी गोंयकार. सो आमीच तरी स्टॉप करना आनी आमीच तरी आमच्याच नांवान बोबो मारता. आमी बोबो मारता. कोणाचेर बोबो मारता? आमच्या गोंयकारांचेर न्हू. सो आमच्या गोंयकारांक तरी आमी स्टॉप करीत आयज जाल्यार हे सगळे प्रॉब्लेम रिजॉल्व जातले. त्या खातीर जोसेफ बाब एक केस तरी ताजे प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावन
ती कंप्लीट चेन ऑफ नेक्सस ब्रेकडाऊन जावपाक जाय. होय प्रमोद. ती गजाल जायना. हांगा कितें जाता, आज हांगा रेड मारली, हांगा रेस्क्यू केले, थंय रेड मारली, थंय रेस्क्यू केले. इट हॅज बिकम अ रेस्क्यू ऑपरेशन रादर दॅन इन्व्हेस्टिगेशन ऑपरेशन. प्रमोद तुका हांवें आतां सांगलेलें आसा बाबा इन्व्हेस्टिगेशन फुडें वचत ना न्हू. Why it is becoming a rescue operation and not a crackdown of crime? I will tell you. Rescue operation because हांवें म्हणलां तशें परिकर बाबाक जाय हें बंद जालें म्हणटरीच तो आपले पुलिसेक डायरेक्शन दिता आनी हें बंद जावपाची प्रयत्न करता. पूण जे लोक ते काम करपा जाय बंद करपाचे ते चूप बसल्या. ते चूप बैठरीच कशें जातलें. दुसरें म्हणजे चलयो पळय हाडटात न्ही तांचे कडेन एम्प्लॉयमेंट लेटर ना की युआर एम्प्लॉयड हियर. एक जालें. तांचे कडेन ट्रेनिंग ना. जशें हांवें सांगलां तांचो पगार आसता 7,000 किंवा 10,000 ट्रेनिंग नासतना. आनी ट्रेनिंग नाशिल्ल्या मनशाक 7-10,000 दिवप, म्हजें शरीर काडून हांवें ताचे कडेन मसाज करपाक दिवप म्हणजे 100% क्लियर जाता की मसाज चलता ती हेल्थ मसाज न्हय, ही कमर्शियल सेक्शुअल एक्टिविटी. आनी हांव ताचेर कोंत कित्याक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन इज टेकिंग प्लेस ते. म्हाका एक गजाल सांगात, ही ती आवडाबाई जेन्ना म्हणटा की एम्प्लॉयमेंटाक तांचे कडेन कार्ड आसना, सो फक्त तुगेले हेल्थ एक्टा अंडरच न्ही, देर आर अदर एक्ट्स अंडर वीच यू कॅन क्रॅक डावन, बट वी आर अवॉइडिंग क्रॅकिंग डावन अंडर अदर एक्ट्स. एकच कायदो न्ही, हांव फक्त मसाज पार्लराचें म्हणना. एक मसाज पार्लर जर बंद करपाक जाय आनी कितल्याशाच कायद्याचे सकल तुमी तांचेर एक्शन घेवपाक शकतात. प्रमोद बाब, एक म्हणजे हो एक सोशल इश्यू आसा, हातून जस्ट आमी एक्शन आनी डिपार्टमेंटांकूच जर ब्लेम करूंक वचत हो सॉल्व जावचो ना. आतां लोकांनी उठपाक जाय. इट इज टायम. आनी तालिगांव लोक उठतले हें हांव तुका सांगता. ताळगांव जर अशें हें जायत जाल्यार वी वील गो टू द एक्स्ट्रीम. लेट मी बी व्हेरी स्ट्रेट. आमी असले एक्टिविटीज कश्योच प्रमोट करचे ना. केदोय व्हडलो पॉलिटिशियन भितर इनवॉल्व. जसं हांव तुमकां मुद्दाम कॉंग्रॅच्युलेट करता तुका. हांव तुमकां मुद्दाम हो प्रश्न विचारता कारण लोकांचो प्रश्न तुमी काडलो. यू स्टार्टेड विथ सेइंग की गोंयकार जबाबदार. लेट अस नॉट ब्लेम पॉलिटिशियन, लेट अस नॉट ब्लेम पुलीस, लेट अस नॉट ब्लेम एनी डिपार्टमेंट. आमी गोंयकार हाची सुरवात करता. तुमकां दिसता की तुमचो जो एंटायर बेल्ट आसा, फूल बेल्ट जो आसा, थंय खंय तरी जें एक पवर्ड टुरिजम तयार जाला ताका जबाबदार लोक आसातच. पण त्याच प्रमाणे लोक जेन्ना एक गुन्यांव करतात ताजे खातीर तुगेलो कायदो आसता, व्यवस्था आसता क्रॅकडावन करपा खातीर. तो क्रॅकडावन जायनासतना दीस इज अ डेंजरस नेक्सस ऑफ पीपल, पॉलिटिशियन्स एंड क्रिमिनल्स. पूण हांव एकूच म्हणूंक सोदतां, हें सगळें तुजें सारकें आहा, पूण म्हाजो एकूच हितून कितें आहा मुद्दो न्हू, जेन्ना जो आमचो लोक भाड्याक कितें वस्तू दिता, हांव म्हणूं नाका तूं भाड्याक दिनाका ही प्रमायसीस, पूण बऱ्या कामाक दी. आतां असले तुमी सगळे जाणा दीस इज अ ही आमी आतां हो सब्जेक्ट उलयता, इज अ डेंजरस सब्जेक्ट सारको, रायट. सो त्या पासून त्या सब्जेक्टाक दिनाका, दुसऱ्या सब्जेक्टाक दी. तो मुद्दो ना. आय एम टेकिंग इट अ वन स्टेप अहेड. हांव विचारता की हो जो नेक्सस म्हणटा आमी, वेर इंडिव्हिज्युअल गोंयकार हॅज बिकम अ पार्ट ऑफ द नेक्सस. आर यू सेइंग that we know की आमी जेन्ना भाड्याक दितात तेन्ना असली एक्टिविटी थंय चलतली, स्टील आमी पयशे मेळटा म्हणून काडून ती दितात. सो वी अवरसेल्व्स हॅव बिकम अ पार्ट ऑफ द नेक्सस. एक्चुअली प्रमोद बाब, जशें टुरिजम आसा आमचें, टुरिजमान आमी आतां गोंयकारांक एक नव्यो वेज जर दीत इन वीच दे कॅन मेक मनी, जाल्यार डेफिनेटली कोणूच गोंयकार आपली प्रिमायसीस असल्या कामाक दिवचो ना. जसो टुरिजमान बुस्ट येतलो, आनीक बऱ्यो गोश्टी येवपाक लागतल्यो, जशी नवी आनीक एक्टिविटीज सुरू जातल्यो, टॅक्सीवाल्यांक त्या एक्टिविटीजाचेर कमिशन मेळपाक लागतलें. सी, कमिशन इज गोईंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड. लिगल कमिशन दिवचें तांकां. एक कितें बरें थीम पार्क उगडलें, तो तांकां थीम पार्कान व्हरतलो फाल्यां, असले हातून आरोप जाता. हातूंत भितर कसिनो लॉबी म्हणटा की बाबा पळय आमी केन्नाच प्रॉस्टिट्यूशन बी कांय करना, अवर बिझनेस इज अ क्लीन बिझनेस, वी आर डुईंग एवरीथिंग लिगली. त्याच बरोबर तुमचो मेयर जावं ज्या मेयराचेर तूं आरोप करता तो इतली दिसाला बोवाळां मारता किंवा बाकीचे लिडर्स बोवाळां मारतात की कसिनोक लागून हे सगळे गजाली प्रकार आनी वाडटा. प्रश्नूच येना. तुमचो सरकार कसिनो प्रोटेक्ट करपाचो प्रश्नूच येना. कसिनोच्या आज नांवान कितक्याशाच गोंयकारांक जॉब्स मेळ्ळा. आनी जशें तूं म्हणटा प्रॉस्टिट्यूशन जें चलना, कसिनोक लागून अजिबात प्रॉस्टिट्यूशन तुमकां मान्य आहा? हय. तूं म्हणटा की कसिनोक लागून चलना, कसिनोक लागून चलना. यू डोंट एग्री विथ कसिनोक लागून? I will clarify. See, Pramod Baba, let me just be very straight. Casinos have to go. No, एक लक्षात दवर. Whether this debate is on parlors. No, what she is saying is
तुगे कसिनो भितर जरी चल्ली ना related ते. तरी इट इज अ वायस विच कॅन लीड टू सच काइंड ऑफ ऍक्टिव्हिटीज ऑन द शोर ज्या नॉट ऑन ऑफ पळय शोर. पळय, एक लक्षात दवर कोणे ऑन द शोर जो तू म्हणटा तो कसिनोंगूच लागून ती गोष्ट करपाक येवंक जाय अशें ना. तो कसिनो नासतना आपल्याक तें करूंक येतलो. जो मनीस आज कसिनो खेळपाक येता तो जर भायल्यांच्यान कितें घेवन येता जाल्यार वी कॅनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट एज अ गव्हर्नमेंट. व्हॉट इज युअर व्यू? म्हाका कितें दिसता की कसिनोतूय बी चलयो ट्रॅफिकिंग चल्लां चलयांचे चडश्यो चलयो थंय आसा. थंय भितर कितें चलता तें आमकां खबर ना. तो आमच्यांनी म्हणपाक जायना मसाज पार्लर थंय भितर ना म्हणून. तर इट इज गोईंग ऑन एवरीवेअर. तुम्ही कितें म्हणटात की असली वायसाक लागून ऍटलीस्ट शोराचेर ह्यो गजाली वाडटा. जसं बाब तुमकां गजाल मान्य. प्रॅक्टिकली कितें जाला आमी पळयलां काजिनोन कितें चलता तें. काजिनोन जें कितें चलता तें सगळेंच वायट न्हू रायट. ते येता आपणाचें खेळता करता आनी वयता. सो हेतून कितें वायट आहा? हांव घरा बसून कार्डांनी वता आनी 4-5 आवडाबाय म्हणटा की असली जेन्ना गजाली आसतात तेन्ना ऑलरेडी ताजे भोंवतणी ह्यो गजाली तयार जातात. ना हांव सांगता मॅडम. हांव एक्सप्लेन करता. कसिनोन काम करपी चलयो पयलीं हांगाच्यान सुरवात करतात मसाज पार्लरांतल्यान. मागीर तांकां थंय ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटात. जर हांगा तांकां कमर्शियली सेक्शुअली एक्सप्लॉयट केल्या जाल्यार थंय कित्याक करचो ना कोणी? हें म्हजें मत. म्हणून हांव म्हणटा कितें आनी बरें मसाज पार्लरान घेता कोण ते एजंट्स घेवन येतात. सगळे गाडी भरिल्ले लोक दादले ते थंय आसता. पार्लरा भायर आसता. समाज आसता थंय. आमचे समाज कितें न्हिदल्या तांकां कळना कितें चल्लां तें रॉंग म्हणून. ते दोश सरकारा दिवप पुलिसे दिवप आमी सगळीं तितून इनवॉल्व आसा. एब्सोल्युटली ताजेर हांव सारको एग्री जाता. समाज जो आसा तांच्यांनी आतां जागे जावपाक जाय. कांयच जावचें ना. तो पर्यंत कांयच जावपाक ना. फायनल कमेंट. आयज आतां म्हाका हांव एक इन्सिडंट सांगता. आमचे टायम सोंपला. सेंट एंड्री चॅपल आसा आमचे मेन रोडाचेर सारके. तेज्या फाटल्यान एक क्लब आसा आनी क्लब आनी इचो सॅटर्डे संडे फूल स्विंग लोक येता थंयसर म्हणजे कर्नाटकाचे आनी आंध्र प्रदेशाचे. हे मनीस पेट्रोनेज आसता पॉलिटिशनाची सारकी. आनी आमी त्या लोकांनी कितल्यो बोबो मारल्यो लेटर धाडल्यो कितें केलें कांयच जायना. थोड्यो गोश्टी पर्रीकराक खबर आसना बाबा कितें चलता तें. सो तांकां पर्रीकराक नॅगेटीव दितात. अरे भितर कांय चलना साहेब बरें आहा म्हणून. पूण कितें आहा प्रॅक्टिकली लोक जाणा न्हू. आतां तुमी म्हणटा तेसपार लोक जाणा समाज जाणा पूण समाज कितलो म्हणून उठतलो पुलिशेन येतलो. म्हाका दिसता वेळ सोंपला. हांव एकूच लास्ट हें करता. हांव तेच म्हणटालो जोसफ बाब लोकांनी विटनस म्हणून जावन येवचें डेफिनेटली आमचो गव्हर्नमेंट एक्ट जाता. ओके बाबा आमी आमचे सगळे एकूच मिनीट आमचे सगळे 5 मेंबर जे कितले 6 बायल्यो आसा त्यो 6 बायल्यो वयता पुलीस स्टेशनाचेर आनी विटनस दिता. केन्ना पुलिशेन सांगले रातचे 12-1-2 केन्ना वयता. म्हाका एकच गजाल दिसता हातूंतल्यान ती गजाल म्हळ्यार सिस्टमीन काम करूंकच जाय. ताजे बाबतींत दुबावत ना. आनी म्हाका दिसता सगळे जाणांक एग्री करतले की जर सिस्टम सारकी काम करना जाल्यार असले प्रकार आनी वाडटले. पण त्याच बरोबर जो सुरवाती सावन सुरू जालो आनी एंड मेरेन जालो अल्टिमेटली प्रिमायसीस भाड्याक दिवपी गोंयकार आसता. तो टॅक्सीवालोय गोंयकार आसता. आनी आवडाबायन जशें म्हळें त्यो गजाली भर रस्त्यार चलतना पळोवपी गोंयकार आसता. आनी वेवस्थाय नेमकी गोंयकारांचीच आसता. वेवस्थे भितर कोण भायल्यान येवन आनी आकाशांतल्यान येवन बसना. सो अल्टिमेटली जो पर्यंत समाज रिएक्ट जायना आनी पॉलिटिशियन्साचेर प्रेशर क्रिएट करना तो पर्यंत हो क्रॅकडावन जितलो इफेक्टिवली जाय तितलो जावप कुस्तार आसतलें. कायदो सक्षम जावपा जाय. अमेंडमेंट्स येवंकूच जाय. पूण त्यो अमेंडमेंट्स येतली जाल्यार सुद्दां पब्लीक प्रेशर वाडचो पडटलो. तुमी तिगी जाण आयले. म्हाका दिसता खूब बरी चर्चा जाली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.